नमस्कार तुमकां। हांव आनंद पेडणेकर, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, वार्ड नंबर 20। हांव सगळ्यान पयलीं सरकाराचे तशेंच आमचे तडाफडीचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेच्या गव्हर्मेंटाचे देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक कितलीशीं वर्सां जालीं हो एक इश्यू पेंडींग आसलेलो, आमची ती घरां आसलेली सगळीं ती रेग्युलायज जावंक नासली। सो आतां ह्या फावटी लास्ट पावसाळी अधिवेशनान तेणीन एक बिल पास केलेलें आहा, सगळीं घरां रेग्युलायज करची म्हणून। हांव खूब तेंचे देव बरें करूं म्हणटा। आमी सगळे निवडचे रहिवासी हांगासर येयलेले आसा, तांकां एक देव बरें करूं म्हणपाक। कित्याक हो इश्यू जो आहा तो खूब वर्सां पेंडींग आसलेलो। खुबशे येताले आमचे कडेन आमदार आनी सांगताले कितें आमी करता आमी करता आमी करता। ह्या फावटी आमच्या वास्कोचे आमदार ताजी सरकारान हो प्रश्न असेंब्लीन काडलेलो आनी त्या हेजेरूच धर्तरेचेरूच हो मान्य जाल्लो आहा। सो हांव तांकांय तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा। सो जेन्ना हांव जाल्लो तेन्नासून म्हाजें घर आहा, पूण आजून रेग्युलायज जावंक ना। सो आतां खुबशें दिसता म्हाका 50 वर्सां जालीं हो इश्यू, आनी आयज हो आमकां सीएमान आमकां सांगला रेग्युलायज करता म्हणून। सो हांवें तेंचें देव बरें करूं म्हणटा। कितें मागणी बी आसा कम्युनिटी कडेन किंवा कोणा कडेन आपल्याक रेग्युलायज करचें अशें हांव एक्चुअली आमचें कितें आहा, सद्या चिकाली कोमुदादी आनी चिकोळणा कोमुदादी कालूच तेंच्यांनी आपलो हे पाठिंबा दिलेलो आसा सरकाराक। सो हांव मागता आमच्याय कोमुदादीन तांकां पाठिंबो दिवचो म्हणून। माझे नाव योगेश शेट तानावडे, हांव नवे वाड्यार रावतां गेली 50 वर्सां। आयज जे सर्क्युलर जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला की एक सर्क्युलर काढला की 1972 नंतर सरकारी जागेन आणि 1984 1994 नंतर कमदार जागेन जी घरां आसात ती लिगलायज करपाचे अशें हे सर्क्युलर आसा। हें आयकून म्हाका एक खरी उमेद दिसली आनी हांव अभिनंदन करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तशेंच तेंचे सगळे मंत्रिमंडळ, तशेंच आमचो स्थानीक तळफदार आमदार दाजी साळकर हेंचें हांव अभिनंदन करता। आतां हे लिगलायजेशन कित्याक खातीर तर आमी जाणा कितें आमी म्हणजे घर सगळ्यांचें आसा नांवार, कांय प्रॉब्लेम ना, पण जागो जो आसा तो मालकीचो न्हू। तो मालकी हक्क म्हणजे जो हक्क मेळोन तूं तेजें म्युटेशन नाल्यार तें पार्टिशन करूंक शकता आनी तो जागो तुज्या नांवार कायदेशीर रित्या जावंक शकता अशें हें बील। आनी हे बिलाचे फायदे खूब आसा। पयले प्रथम फायदो म्हणजे लिगल जागो आसल्या कारणान जो नवे वाड्याचे म्हाजे भाव जे आसा जे घर बांदूंक सोदता तांकां एक हावजींग लोन समजा वयपाचो आसा जे कमी इंट्रेस्टान मेळटा, जाका टेन्युअर चड आसता, त्या लोनांक ते एलिजिबल जातले। म्हणजे प्रत्येक जाण आपले बारीकशें कितें घर जे बऱ्या भाशेन वेवस्थीत रावंक शकतले, हो पयलो फायदो तांकां जाता। दुसरो फायदो तांचो एक एंग्जायटी आसली बाबा घर आपले केन्ना कोणी मोडूंक जागात, कोणी एक नवीन कायदो हाडून आमच्या घराचेर बाबा नांगर फिरोंक शकता, हो जो भंय आसलो इतके वर्सां तो भंय समजा मालकी हक्क मेळ्ळो मागीर तो भंय टोटली वयतलो। हे दोन फायदे। आतां म्हाजी मागणी आसा जी कमदादा कडेन, प्रॉबेबली आमची वाडे कमदादाक पडटा आसतली, डिटेल चॅक करूंक जाय। 90% घरां ही वाडे कमदादा। त्या प्रशासनान लवकरात लवकर जेन्ना सरकार सप्टेंबरान हे नोटिफिकेशन काडटले, गायडलायन्स काडटले आनी काम चालू करतले, त्याच्या नंतर जर फॉर्मां जी भरता प्रत्येक नवे वाड्याचे आमचे भाव त्यांची लवकरात लवकर प्रोसेस करून तांकां मालकी हक्क दिवचो। तशेंच साऊथ गोवा प्रशासनाक विनंती आसा तेणी ह्या कामाक सपोर्ट करपाचें। सरकार सपोर्ट करताय, ब्युरोक्रट्स जे आसा आमचे तेंच्यांनी सपोर्ट करून हे लवकरात लवकर काम कंप्लीट करपाचें। इतकेंच। परतून एकदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तेंचे मंत्रिमंडळ आनी आमचो दाजी साळकर तशेंच जे जे इन्वॉल्व आसा तेंच्या अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा। हांगासर एक सोशल वर्कर आहा आनी म्हाका जेन्ना कळ्ळें की आतां आमची सगळीं घरां लिगलायज जातली, खरें तर म्हाका इतको अत्यानंद जालो। आनी सदांच आमी भिवन भिवन जगतालीं, घर बांदतना बसून आमी भितालीं केन्ना ते उडयत, आमकां केन्ना खाली करून वयचें पडत, खबर नासलेलें आमकां। आनी आतां म्हाज्या एका भयणींनी म्हाका थोडें सांगलेलें, एका गव्हर्मेंट येयले तेंच्यांनी आमचे कडसून थोडे पयशे घेतलेले, लोक लायनीक उबे रावलेले घर लिगलायज जावपाक। सो तशें कितें जाल्लें ना, पण आतां फर्स्ट टायम आमचे बीजेपी सरकार आहा ते आमची घरां आमच्या नांवार करतात म्हणून सांगता, लिगलायज जाता। तेका लागून खूबच आनंद जाला। हेका लागून आमचे PM सर, CM सर, आमचे दाजी सर, तांकां हांव मनानसून धन्यवाद दिवंक सोदतां। आमची घरां नांवार जाली जाल्यार आमकां केन्ना तरी लोन जाय आसता आमच्या भुरग्यांक फुडें शिकोवपाक। सो आमच्या घरार आमकां लोन मेळटलोच न्हू, आमकां मेळनासलो। खंय तरी लोक म्हणटाले तुमची इलिगल घरां आहात, कोण आतां विकून दुसऱ्या जाग्यार वयता जाल्यार कोण आमची घरां विकती घेयनासलो, इलिगल घरां आहात म्हणून। सो आतां आमकां ते प्रॉब्लेम फेस करचे पडचे ना। सो हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा सगळ्या गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी आमच्या नांवार ही घरां करतात आनी ती घरां करतकूच आमकां जागे
शाळेचोय पैसो दिवचो पडटलो. सो जेन्ना आमकां दिवचे पडटले तेन्ना आमी गरीब लोक हा, मिडल क्लास हा, लोअर मिडल क्लास हा. सो आमची फायनान्शियल कंडिशन पळोवन आमकां तशें इन्स्टॉलमेंट दिवपाचे. म्हटल्यार इन्स्टॉलमेंटान आमकां आतां आमी सपोज ह्या मार्चान एक इन्स्टॉलमेंट भरली जाल्यार आनी एक थोडे दीस सोडून दुसरी इन्स्टॉलमेंट. पण आमकां इन्स्टॉलमेंट क्लियर जातकूच आमकां ते पुरेपूर मालकी हक्क दिवपाचो. पण तसर आमकां पार्शली म्हटल्यार आमकां तेजेर लोन काडूंक जाय जाल्यार अशें कितें तरी एक क्लॉज घालपाक जाय ते. अशें म्हाजी इच्छा आहा. आनी खरें तर आमचे सगळेच लोक सपोर्टान आहात अख्ख्या. आनी BJP सरकारचे खरेंच मनासून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. माझें नांव दामोदर राया देसाय. हांव 1971 हांगा निवाडेम आसा. तेन्ना भुरगेपण आसलेलें. म्हाका याद आहा की 71 ऑनवर्ड्स जेन्ना आमची लोकल कमिटी आसली 10 जाण म्हणटाले, गांवचे 10 जाण. म्हाका एक नांव आहा बरेटो म्हणून, जो हांगा चर्चीच कडेन रावतालो. तेन्ना आमी जाणटेल्या वांगडा हांवूय येयल्लो आनी एवरी टायम आमकां भिरांत आसताली की तुमची घरां मोडटली. म्युन्सिपालिटी येताली घरां आनी एवरी टायम तेन्ना झोपड्यो जाल्ल्यो. पूण हांव आतां ह्या फिल्डान म्हणल्यार वास्को जे पळयता हांव लास्ट 40 years हांव पळयता. डिफरंट लिडरशीप पळयता हांव. रायट फ्रॉम दिला साळगांवकर टील आयज दाजीबाई. पूण ह्या लिडर्सां भितर हांव इतको डिफरन्स पळयलो की हो इश्यू कोणी काडूंकूच नासलेलो. हो इश्यू कोणीच काडूंक नासलो. पूण दाजीबाई जेन्नाच्यान येयला वास्कोची जायती सुदारणा जाल्ली आसा. जशें आमी हांव तुका सांगूंक शकना कितके इश्यूज तेंचे सॉर्ट आवट केले ते. पूण इज अ लिडर विथ डिफरन्स वीच आय एप्रिशिएट. आनी जेन्ना 2 म्हयने पयलीं आमी जेन्ना हांगाच एक मिटींग घेतलेली विथ आमचे सगळे लोकांक सपोर्ट केलेलो अबाउट आमचे निवाडेमची घरां नोटिसीस सर्व केली. दॅट वॉज वायडनींग. पूण एक भिरांत आसलें की आमकां जर वायडनींग करून सोदता जाल्यार भितर जायती घरां वयतली आनी हेच्या फुडें जायते घडोवंक शकता. जेन्ना दाजीबाई आमी गेल्ले तेन्ना दाजीबाई आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आय टेक दीस इश्यू इन असेंब्ली स्पीक टू CM. आनी त्या प्रमाणे आमी तेजे आशेर आसलेले. आयज म्हाका उमेद जाता, इतके सांग उमेद जाता की जे हाची प्रेस रिपोर्टूय पळयतालो थँक्स टू द कोमिनिदाद मानल डायस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिनिदाद चिकालीम. तशेंच आमचे शंकवाळकर तांकां थँक्स म्हणून सुद्दां की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी तेजो फर्स्ट हे आसा जी कोमिनिदाद आहा तेंच्यांनी सपोर्ट केला. अपेक्षा करता की उरलेले 12 ज्यो कोमिनिदाद आहा ते बीन आमकां सपोर्ट करतले. तशेंच हांव मुख्यमंत्री आमचो प्रमोद सावंताक जे आफ्टर सो मेनी इयर्स इतके स्वप्न आमचे पुरे जाले. कशे लोक आमकां पयलीं जेन्ना निवाडेम जाले जशें म्हटलें की आमकां आयज अभिमान दिसता की थोड्याशें आमची घरां लिगल जातले. आनी हितूर CM आनी सगळ्यांक व्हडलो उपकार मागता दाजीबाईचो जेणी चड उलोवंक ना पूण तेणें काम करून दाखयलें. तेणें आमकां आश्वासन जशें दिल्लें की आपूण हो इश्यू घेतलो CM वांगडा उलयतलो आनी CM आमी सॉर्ट आवट करतलो. हांव थँक्स म्हणटा दाजीबाईक. आनी ही लिडरशीप हांव मानता ही लिडरशीप कंटिन्यू चालू उरपाक जाय. इज अ मॅन विथ अ डिफरन्स जेजें काम करपाची स्टायल आहा ती स्टायल आहा. जे हांव गेल्ल्या 40 years पळयता डिफरंट लिडर्स येयले तेंचे नांवां घेवन सगळ्यांक नांवां खबर आहा. पूण ही इज अ मॅन विथ अ डिफरन्स. तो चिंतता उलोवन चड दाखयना पूण करून दाखयता. थँक्स टू हिम आनी थँक्स टू यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.